न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव वर्षा आश्वेकर। गोमंतक टीव्हीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आतां आमचे गोमंतक टीव्हीचे न्यूज रूम अपडेट हे बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। आमच्या डेली ह्या बुलेटिनान तुमी वेगवेगळी न्यूज तुमी पळयत आसतात आनी आमच्या ह्या बुलेटिनान तुमकां फक्त गांवगिरे वाठारांतले किंवा शहरांतले न्हू तर आख्खे गोंयभराचे आनी गोंया भायले सुद्दां न्यूज आमकां पळोवपाक मेळटा। तशेंच आयज आमच्या सब एडिटरां कडेन कितें न्यूज आसा, खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ही आमी पळोवया। सगळ्यात पयलीं आमी वचूया आमच्या न्यूज हेड सुशांत गांवस हाचे कडेन आनी ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयच्या दिसाक म्हत्वाच्यो खंयच्यो न्यूज आसात त्यो। सुशांत, आमकां सांग की आयच्या दिसाक खंयच्यो म्हत्वाच्यो न्यूज आसा? आयच्या दिसाची एक म्हत्वाची अपडेट म्हणटा ती काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी ह्या प्रेस कॉन्फरन्सात तेंच्यांनी कळंगूटचो आमदार आसा मायकल लोबो ताचेर फोग काडलो। जो ओडीपी हाडला कळंगुटे तो सामको चुकीचो आसा। कळंगुटेचो आमदार मायकल लोबोक ही गजाल खबरय आसा। कळंगुटे कितें तरी चुकीचें चलता अशें मायकल लोबो स्वताच सांगता जाल्यार तो लोकप्रतिनिधी आसा, लोकांनी निवडून दिल्लो आमदार आसा, तो हाचेर वगी कित्याक असो प्रस्न काँग्रेस फुडारी एल्विस गोम्स हांणी विचारला। ओडीपी तयार करून दिवपी 4 अधिकाऱ्यांनी अशें फाटल्या दिसांनी म्हटलेलें की आपल्याचेर दबाव हाडून हो ओडीपी तयार करपाक लायलो। ताज्या उपरांत मायकल लोबो वगी आसा, कांयच उलयना। ओडीपी वयल्यान बोवाळ जाल्लो। पेडण्या जो झोनींग बदल आसलो ताज्या वयल्यान लोकांनी खूब बोवाळ केल्लो। लोक आंदोलनाकय पेटून उठलेले। ताज्या उपरांत सरकाराक खंय तरी आपले जे झोनिंगाचो जो प्लान आसा तो फाटी घेवचो पडलेलो। तसोच विरोध लोकांनी हांगाय करचो। जर खरेंच खंय तरी कितें तरी चुकलां जाल्यार लोकय कित्याक फुडें सरनात? प्रत्येक फावटी कोर्टानूच वचप काय होच एक पर्याय आसा अशें एल्विस गोम्स विचारता। सो लोकांनी खंय तरी फुडें येवंक जाय, पंचायतीनय फुडें येवंक जाय, हाचेर आवाज काडूंक जाय अशें एल्विस गोम्साचें म्हणणें। ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनान। ओके, आमकां सुशांत गांवस हाणें बऱ्यांतली बरी न्यूज सांगलेली आसा। ताचे उपरांत आमचे बरोबर आसा आमचे न्यूज एंकर समिदा कडेन वचुया आनी समिदा कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताचे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती। समिदा, आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा? आयज म्हजे कडेन 2 म्हत्वाच्यो बातम्यो आसा। ती म्हणल्यार एक म्हणजे फेरी बोटींतल्यान यो वच करपी 2 व्हिलरांक आतां ह्यान फुडें चार्ज करतले आनी तांकां आतां कितलो चार्ज करतले हें मात कळिल्लें ना। तर न्हंय परिवहन खात्यान असो प्रस्ताव केल्लो आसा। तर आतां खंय तरी सर्वसामान्य मनशांक यो वच करप्यांक फटको बसतलो आनी तांची अशी इच्छा आसा की सरकारान खंय तरी तांचेर लक्ष दिवपाक जाय। यो वच करतना सर्वसामान्याक हें खंय तरी परवडना। आनी दुसरी बातमी जी म्हजे कडेन आसा ती म्हणल्यार फातोर्डा गॉगल सर्कला कडेन एका टेम्पो ट्रॅव्हलराक अचकीत उजो लागलो। आतां हो उजो कसो लागलो तें मात अजून कळ्ळें ना। शॉर्ट सर्कीट जावन हो उजो लागिल्लो आसूं येता आनी ती टेम्पो ट्रॅव्हलर जी आसा ती पॅसेंजरांक घेवन काब दे राम वताली तेन्ना हो उजो लागलो। पुणून सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावना। आनी ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो आमच्या 7 PM बुलेटिनाक। ओके, संविधान आमकां खऱ्यांनीच म्हत्वाची न्यूज दिल्या ती म्हटल्यार पयलीं फेरीबोटीन जेन्ना 4 व्हिलर वयताल्यो तेन्ना 4 व्हिलरीक चार्ज करताले, पूण आतां समज जर 2 व्हिलरीकूय समज जर चार्ज करपाक लागले जाल्यार सर्वसामान्य लोकांक हे परवडटले काय ना हे आतां खऱ्यांनीच क्वेश्चन मार्क आसा। कारण म्हटल्यार जे लोक वयल्यान वयता तांकां पयस पडटा म्हणून खंय तरी फेरीबोटीन वचपी लोक आसात आनी खऱ्यांनीच यो वच करपाक लोकांक फेरीबोटीन बरें पडटालें। पूण आतां समज जर वॉटर नॅविगेशन डिपार्टमेंटान समज जर तांकां सुद्दां चार्ज जाले जाल्यार लोकांक हे परवडचें ना। आनी तशेंच आनीकूय आमचे बरोबर आमचे सब एडिटर उषा झरावकर आसा। उषा कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताचे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा ती। उषा, आमकां सांग की आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा?
आयची म्हत्वाची न्यूज म्हणल्यार एल्वीस गोमसन म्हणटा की जो दक्षता सप्ताक सुरू जाला तातूंत सरकार जो आसा फक्त भाशणां करता, जो भ्रश्टाचार खंय तरी थांबोवपाचो आसा तो थांबयना. आनी जे गोंयचे दक्षता विभाग आसा ते अशक्त आसा आनी जो लोक आयुक्ताचो हक्क आसा तो फक्त सरकारा कडेन आसा. आनी ज्यो 9,000 कागाळी आजून मेरेन आडकून उरल्या, हे खातीर लोकांनी सुद्दां कागाळी करपाच्यो बंद केल्या. आनी एल्वीस गोम्स म्हणटा की हे सगळे भ्रश्टाचार जरी थांबयतले जाल्यार तांच्यांनी कितें तरी बऱ्यांतलो बरो उपाय येवजण करचो असो तेणी आरोप केला. आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार फाटलीं 50 वर्सां जालीं गवळीवाडो केसरवाळ हांगा उदकाची पायपलायन नाशिल्ली आनी जो थळावो आमदार आसा अंतून वाझान आयज ते पायपलायन घालून ताचो शुभारंभ केला. फाटलीं 50 वर्सां ती एक तर IDCचें उदक वापरताली ना तर टँकराच्या उदकाचेर ती जगताली. आनी खंय तरी हो तेंचो प्रश्न उदकाचो जो सुटावो जाला ते खातीर आनी लोकांनी ताचे उपकार आटिल्या. आनी जी तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार फाटले कितलेशेच दीस जाले की मानवी हक्क आयोग आसा थंय अध्यक्ष नेमचो म्हण गोवा फॉरवर्डाची मागणी आशिल्ली आनी हो प्रश्न गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्षान विधानसभेत उपराशिल्लो. पण कांय म्हयने तरी तो प्रश्न सुटावो जालो नासलो. परत तांच्यांनी पत्रकार परिशद घेवन हो विशय उक्ताडाक हाडलो आनी काल सांजचे मानवी हक्क आयोगात रिटायर्ड जुईज डेजमॉन्ड डिकोस्टा हाची नेमणूक जाल्या. आनी जी चवथी बातमी आसा ती म्हणल्यार पेडणेच्या डेप्युटी कलेक्टराक निलंबीत करचो अशी मागणी पेडणेचो आमदार मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान केला. कारण तो जो आसा बिल्डर लॉबी आनी जे इन्व्हेंटर आसा तांकांच तेंको दिता आनी तो साद्या ज्या गांवकारांक तांकां तो हें करिना. सो ताका लागून ताका बेगोबेग निलंबीत करचो असो आरोप जीत आरोलकरान केला. ह्यो तुमी आमच्यो पुराय बातम्यो पळोवच्यो 7 PM बुलेटिनान. उशान आमकां सविस्तर बातम्यो ज्यो आसा त्यो 7 PM बुलेटिनान पळोवपाक सांगल्या आनी खऱ्यांनीच उशान आमकां 4 म्हत्वाच्यो बातम्यो सांगल्या. ताचे उपरांत आमचे बरोबर आसा आमचे अँकर संजना हंजुनकर. ताचे कडल्यान जाणून घेवया की आयज ताचे कडेन खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा. संजना, आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा? आयज लोह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल हांची 148वी जयंती. ते निमतान सांखळे रन फॉर युनिटी ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. त्या कार्यावळीक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार ताणें म्हणलें की देशाचो एकचार सांबाळप जण एका नागरिकाची जबाबदारी आसा, पूण कांय समाज कंटक हो एकचार इबाडपाचो यत्न करता, म्हणून तांच्या पसून सादूर रावात अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार केलें. जाल्यार सगळ्यांनी युनिटी करून रावची अशी डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी सांगलेलें आसा. जाल्यार सगळ्या गोंयकार भाव भयणींनी युनिटी करून रावची. आतां आमचे बरोबर आसा आमचो अँकर गौरीश आमोणकर. गौरीशा कडेन आयज खंयची म्हत्वाची न्यूज आसा तें जाणून घेवया. गौरीश, आयज तुजे कडेन म्हत्वाची खंयची न्यूज आसा? फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान मडगांवांत जी आसा ती स्कुलां जी आसा ती शैक्षणीक संकुलां दिवची, म्हणजे इंटग्रेटेड कॉम्प्लेक्स एज्युकेशन जावचो असो तेजी मागणी आसा. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचें लेगीत हें स्वप्न आशिल्लें की ही सगळीं स्कुलां एकठांय येवची, जशी की आतां कुजिराक अशी सगळीं स्कुलां आमची पणजेची एकठांय आहा, जेणे करून ट्रॅफीक जाम सुद्दां जावचें ना अशें ताचें म्हणणें आसा. विधानसभेत ह्या आतांच्या सरकारान खंय हेजेर आश्वासन दिल्लें, पूण आजून मेरेन काय सरकारान हेजी दखल घेतिल्ली ना. खंय दवरले हांगा ह्या संकुला खातीर, शैक्षणीक संकुला खातीर जागो लेगीत पळयल्लो आसा. ताका लागून सरकारान कितें तरी फुडाकार घेवन हे शैक्षणीक संकूल बेगिनातले बेगीन करचे आनी इंटग्रेटेड एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स बेगिनातले बेगीन मडगांवां जावचे अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय मागता. ओके, गौरीशांनी तशीच आमकां म्हत्वाची बातमी दिला आनी आमच्या ह्या बुलेटिनान तुमकां जायत्यो म्हत्वाच्यो गजाली दिश्टी पडटा. जाल्यार सविस्तर म्हायती तुमकां पळोवपाक मेळटली ती आमची 7 PM बुलेटिनान. जाल्यार तुमी सविस्तर तुमचो टायम काडून हे बुलेटिन आमचे पळोवचे, मागीर तुमकां सारक्यो न्यूज मेळटल्यो. ताचे उपरांत आमी वचुया आमचे जे सगळे अपडेट्स ज्यो तुमकां मेळटा, ब्रेकींग ज्यो मेळटा तांचे कडेन. ते म्हटल्यार आमचे रती कडल्यान जाणून घेवया की रती कडेन आयज खंयच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो
आसा. रती आयज म्हत्वाचे बातमी खंयची आसा? आयज म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार म्हापसा हांगासर सापळो रचून म्हापसा पुलिसांनी एका तरुणाक अटक केली. ह्या तरुणाक ह्या कारणा खातीर अटक केली की ताजे कडेन तो गांजा सप्लाय करतालो, ताजे कडल्यान 80,000 गांजा जप्त केला. तशेंच आयज नॅशनल गेम्साची अपडेट म्हटल्यार तायक्वांदोन गोवा पयल्या फेरीन तांकां विजय ते जिखला गोवा टीम. आनी आतां थोड्याच वेळान मॅडला खातीर रेस आसतली सॉरी. तर पळोवपा सारकें आसतलें की आतां गोंय आयज गोंयाक आयज एकूय मॅडल फावो जावंक ना, पण आतां जेन्ना मॅडला खातीर रेस आसतली तेन्ना पळोवपा सारकें आसतलें की गोंयाक कितले मॅडलां फावो जाता. तर अश्योच सगळ्यो अपडेटी आमी तुमच्या पर्यंत आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मा वयल्यान पावयतातूच. तर तुमी आमच्या प्रत्येक सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माक फॉलो करात. आनी आमी आमच्या वेबसायटीचेर आतां लायव्ह अपडेट म्हणजे लायव्ह ब्लॉग स्टार्ट केला आमच्या दैनीक गोमंतक वेबसायटीचेर. तर आमची वेबसायट तुमी परत विजीट करात. तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाकूय तुमी सबस्क्रायब करात. आनी आमी आतां दैनीक गोमंतक हो आतां वॉट्सॅप चॅनलाचेर आसा, तर आमच्या वॉट्सॅप चॅनलाक फॉलो करपाक विसरूं नाकात. तशेंच आमचें 7 PM बुलेटिनूय तुमी सद्दां पळोवपाक विसरूं नाकात. आनी हो लायव्ह न्यूज रूम अपडेटूय तुमी पळोवपाक विसरूं नाकात. थँक्यू. रतीन आमकां सविस्तर म्हायती दिलेली आसा की तुमी खंयच्यो वेबसायटी पळोवच्यो. आमचे वॉट्सॅप ग्रूप वॉट्सॅप चॅनलूय आमचे चालू केलेले आसा, ताचेरूय तुमी नजर मारची आनी त्या वॉट्सॅप चॅनलाचेर तुमी एड जावचे. तुमकां सगळ्यो सविस्तर बातम्यो ज्यो आसा त्यो आमचे गोमंतक सगळ्यो मेळटल्यो. जाल्यार तुमी हे जे न्यूज अपडेट जे आसा ते बुलेटीन आमचे डेली 4:30 वरांचेर पळोवचे. आमी डेली 4:30 वरांचेर आमी पळोवपाक घेतली. जाल्यार अशेंच आमच्यो ताज्यो खबरां तुमकां पळोवपाक मेळटले आमचे 7 PM बुलेटिनाक. जाल्यार सदांच तुमी हे बुलेटीन पळयात. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन यश सयत हांव वर्षा आश्वेकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांत